पहिली म्हणजे आमची सगळ्यांची माँ सरस्वती लता मंगेशकर भारतरत्न आज त्यांचे निधन झाले आणि एक पर्व संपले ज्यांनी एक 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 आम्ही पूर्ण जी सेंचुरी असता ती त्यांनी आपल्या सुरांनी आणि आपल्या गायकीन व्यापून टाकली. तसं एक सूर आज हरपलो आणि एक आमच्या सगळ्या खातीर ही खूप दुःखद घटना आसा. ऑफकोर्स त्या जरी गेले तरी त्यांचे सूर अखंड ह्या विश्वात कायम आसतले. जोपर्यंत ही पृथ्वी आसा तोपर्यंत ते सूर वाजत रावतले. सर, लता दिदी वांगडा तुमचो खंयचोय एक खीण वा तुमची खंयची एक याद जर तुमी सांगशात जाल्यार? लता दिदी बरोबर एक 2-3 प्रत्यक्ष भेट झाली. एक म्हणजे आम्ही स्वरमंगेश जेन्ना सुरू केले, स्वरमंगेश शास्त्रीय संगीत संमेलन आमच्या संस्थेतर्फे स्वस्तिकतर्फे, तेन्ना पहिले स्वरमंगेश आम्ही लता दिदीक आपयल्ले उद्घाटन करपाक कला अकादमी गोंयांत आणि 2011 हे साल. त्या निमित्तान तांचे पयलीं घरा गेल्ले, तांची भेट जाली, तांचे उलोवप जालें तांच्याशी आणि खूप मनमोकळे प्रमाणे उलयले. गोंयची म्हणटकीर थोडे अजूनही तांकां उमेद आयली आणि त्यानंतर त्या हांगा आयले आमच्या संमेलन उद्घाटनाक. त्या निमित्तान 4 दीस ते गोंयांत रावले. त्यानंतरय तांकां येवपाक जाय आशिल्लें पण येवपाक मेळना आणि परत एकदां म्हाका एक तांचो एक मुलाखत घेवपाचो योग आयलो, जो फोनाचेर हांवें घेतली तांची मुलाखत ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू गोवा. अशें 3दां तांचे कडेन प्रत्यक्ष उलोवप जालें, 2दां तांचे कडेन प्रत्यक्ष भेट जाली आनी 4 दीस तांचो गोंयांत सहवास मेळ्ळो. तर ही खूप म्हाजे खातीर भाग्याची गोष्ट आसा आणि ही कायम म्हाज्या मनांत कोरलेले हे क्षण आसा. सर, लता दिदीन इतली सगळीं गितां गायल्यात, तातूंतलें तुमचें अशें आवडीचें खंयचें गीत? हे खूपच कठीण आसा. इतली म्हणजे लता दिदींची खंयचेच गाणी जे आवडना अशें आपण म्हणूंकच शकना. सगळीं गाणी बरी. सूर पक्को. एकदां बडे गुलाम अली खान म्हणलें आसा तांचे बद्दल. बडे गुलाम अली खान एक मोठे शास्त्रीय गायक की चुकून सुद्दां ती बेसूर जायना म्हणून. चुकून सुद्दां ती बेसूर जायना अशें बडे गुलाम अली खान म्हणलें आसा. इतली ती सुरान गायता. सो तांची खूब गाणी बरी आसा. मराठींतली खूपच गाणी सगळीं बरी आसा. प्रत्येक गाणी एक भावपूर्ण सुरेल आसा. त्यामुळे तांचे एखादे गाणी सांगप हो खूप अन्याय जातलो. आता तरी पण सांगपाचें जाल्यार सुद्दां जाहल्या काही तुका, मागीर भेटी लागे जिवा, सुंदर ते ध्यान, मागीर हिंदीन तर खूपच आसा. लगजा गले आसा, ओ सजना आसा. अशी असंख्य गाणी आसा. हाली हाली गायल्ले जे म्हणजे आपले याची म्हण्यानो आसा. अशी खूप गाणी आसा जी गाणी त्यांची कायम म्हणजे कायमच ती बरीच आणि ती कायम स्मरणात रावपासारखी.